मोगाच्या बा भयणीनो, तुम्ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन कवीचें नांव आयकलें आसतलें. ताणें खूब कविता बरयल्यात. तातली एक फामाद कविता अशी आसा, तिचें नांव द रोड लेस ट्रॅव्हल्ड. ह्या कवितेन आमकां दोन वळी आमच्या मनांत पडल्यो. ते म्हणजे two roads diverged in a hollow wood, and शेवटाक, and I took the one less traveled, and that has made the difference. दोन रस्ते जंगलात भितर विकले आनी तातूंतलो एक रस्तो बोड तोडी वेती. तो रस्तो हांवें विचून तो रस्तो हांवें विचलो आनी हातूंतल्यान मोठो फरक जालो. बाबडीनो, ह्या दोन रस्त्यांच्या आज आमी शुभ वर्तमानांत आयकलां. जेजू आमकां दोन दारवट्यांची व दोन रस्त्यांची खबर सांगता. एक रस्तो वो दारवंटो वशील आनी दुसरो रुंद. जेजू म्हणटा खूब लोक स्वर्ग राज्यांत प्रवेश घेवंक रुंद रस्तो चलोवन प्रवेश करूंक सोदतात, पूण तांकां प्रवेश मेळचो ना. कित्याक तो रस्तो एकदम सोंपो आनी तो रस्तो चलतना हो लोक आपणाचें चिंततात, ताका दुसऱ्यांचें पडना. देखून ताका स्वर्ग राज्यांत प्रवेश मेळचो ना. आनी जो लोक उशीर रस्तो घेतात तांकां सोडीची दारां उक्तीं जातलीं. हो रस्तो खांड्याचो, अडचणीचो, त्यागाचो. हो रस्तो चलतना तांकां दुसऱ्यांचें पडटा. ते दुसऱ्यांचे अडचणींत पावतात. जेजून हो रस्तो घडलो, देखून आमकां सोडून मेळ्ळी. पूण थोडो वेळ शांत रावन आमी कसल्या रस्त्याचेर चलतात, रुंद व वशील हाचेर विचार करूया.